Siradiampaso, Bagion Kalmecha, Katavin Kalza, Amkabdeta, Prategam, Magneja Apostolica, and Papsabani Aminanda Kundela, Sensor Hankabdeta, Sir Vijabaso, Edija Bopoit Kalza, Edija Kalza, Tuje Rajiu. Aici Magna, Baraka, Sir Patkaji Siksham Apizurta, Sumia Jizu. Jad Bodhi Vikalja Sasain, Rakam Chabugan, Papseba, Zatutaka, Gatayan, and Mujadeva, Mujaseba, Auntuja Payapata, Auntuka Gandita, Antastani Namaskar, Ordo Kamanta, Kitak Makaslomon, Nisristan Keloimon, Asbarian Samaraimon, Desibiri Radiloi, Desabodi Seba, Muzot Mumuchipur, Tujatandita. Mujitna Mujasabdo, Mujai Kristani Samarpita, Tujawaramana, Mujapatkaja Paripana, Mujajizu, Tujakusacha, Magnaja Punyapaso, Boximajis, Mujapatkaji Kakulka, Deva Puitatna, Disabati Kupa, Aichisa, Patkanta, Padanazamcha, Tujapade Samalo, Mujakai de Palung, Mujapatkaji Kakulka, Makapatka Boxi, Bawata Javidan. Servispara tu ekas dev, aneka devatain tekzan, Baput आणि पवित्र मोमोनाव तीर्थत म्हणता, तुझा देवी पोत मणिसलो, आणि आमच्या पत्का कातीक मेलो, आणि जिव्यांची आणि मेल्यांची मनसी बिगडून येतलो, अंसत म्हणता, ईसता आणि कतोलिक सभा शिकेता दिसता, अंसत म्हणता आणि उसारता, कित्याक स्नेक आणि जाणवाय, आणि क्रियेंती उघडा केल्या, तू पटला नाही, या पटवून पडा नाही, या भावात जीवन आणि मरण अंकुशवरता, आमेन. भरोसेचे विधान, Servispara Deva, तुझ्या कृपेन सर्व पत्काचे बक्षाने आणि याजिनी उपरांत सस्निक सुगर्तलो म्हणून अंबरवस्ता कित्याक तू सर्वपदवेदार विश्वासी दयाळू आणि काकुळदार आणि तुझे बसायला या भरोस्यान जीवन आणि मरण अंकुशवरता, आमेन. मोगाचे विधान, सर्वेस्परा देवा, सर्व संप्रासाव जोडून मोग करता आणि तुझे बसत मुझ्या पेला सोय मोग करता कित्याक तू वक्तो अपारमित आणि सर्व आणि सर मोग तुका या मोगान जीवन आणि मरण अंकुशवरता, आमेन. दुखीचे विधान, मुझे देवा सगळ्या मुझ्या काळजान सर मुझ्या पत्काचे दुख दगता आणि ती कंटाळता कित्याक तुझी नीतीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका बऱ्या आणि सर्व देवा हव्याक मान केलो देखून तुझ्या कृपेच्या आदारान आणि मुखार पत्र करिना म्हूण आणि पत्कांच्या समयो शिकयतली म्हूण हांव तिजो करता, आमेन. मग एक समर्पण म्हजे राणी आणि म्हजे माये हो म्हाका सगळो सुखा दिता आणि म्हजे भक्तीपण तुझे तें दाखोवच्या आयचे दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळी आणि म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ले वरी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी तास्त आनी वस्त म्हणले बरी. हांव मरी सोमेच्या बुडयान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्म्यावरवीं गर्भेसले नमान मरे कृपेन मरले सुमित संगत स्त्रियम तेतून सुदेव स्त्रियम पॉल जगसीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या गुणाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार, आमेन. आपले सुम्यांची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरे कृपेन मरले सुमित संगत स्त्रियम तेतून सुदेव स्त्रियम पॉल जगसीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या गुणाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार, आमेन. आणि देवाचो पूत मनीसलो आणि आमचे मुदेंची आलो नमान मरे कृपेन मरले सुमित संगत स्त्रियम तेतून सुदेव स्त्रियम पॉल जगसीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार, आमेन. भगवंती देवाचे माये वसो विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावा जमशें खातीर वाचव्या येसुम्या बुडव्यान बरी कबा दिल्ले वरवीं तुझ्या पुत्रान ख्रिस्तान मनशां मी जण जाल्या ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदा कमी पावाशें तुजी कृपा आमची अंतस्करणी होत म्हूण मागता त्याच ख्रिस्ता सम्या मरिफात, आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या दसादी तसतान सदां सर्वता, महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या दसादी तसतान सदां सर्वता, आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या दसादी तसतान सदां सर्वता, आमेन. देवा गेल्या बुड्या आमच्या ज्ञान सगळी दे म्हाका दिला तुझे दे तुझे मोदूच जोडाय म्हाका रात सांबाळशले, आमेन. आमेन. सगल्या बावटे वचून मागणे सस्नजेशो दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे पंगुंदी समाधानांत विश्व घेऊन दीत, आमेन.
सतमंता देवाक सर्वजरा बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र करपी संभवलो ओंकार मेळटान जल्मलो पोंसला कालतान एक असले ताका कुसार जोडलो तो मेलान ताका आनी केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गाक सोडलो सर्वजरा देवाच्या उज्याक बसला तैतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुरगरी येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र भक्तांचो एकतार पत्त्यांचे भक्साने कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गाक जाता तशी संवसारान जावन आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षितांव तशेंच आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेन फोडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सुमी जे सांगत श्रीयम तेर तुमचं देव सदैव पळ जे कशी चेंज जो भगेन ती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खाते विनाते कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सुमी जे सांगत श्रीयम तेर तुमचं देव सदैव पळ जे कशी चेंज जो भगेन ती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खाते विनाते कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सुमी जे सांगत श्रीयम तेर तुमचं देव सदैव पळ जे कशी चेंज जो भगेन ती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खाते विनाते कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा दे तसा तान सदां सर्वता आमेन. अन्य येळ्या दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सुमी जेजो मळ्यान मागतना रागात घाम येता ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या तिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर ए भगवंता हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकृत कर. दुसरं मिस्टर सुम्या जेजू कांब्याबद्दल जगबादांनी मागतात ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अधिक मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या सोडून दगा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. तिसरं मिस्टर सुमीच्या मस्तका कांडसो मुकुट संचितात ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अधिक मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवास्पण
पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिक्रणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. Amine la soto mister semi Jesu kalwa prat pran puri sowneta सचव पावंत काबडेता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समया सोडणारा जेजू ख्रिस्ताची कुडा निरागत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे हे भगवंता भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. पांचवा मिस्टर स्वामी जेजू कुसारून करून आपले मायमकार पान करता ससनाच्या बापा आम्ही तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडवून जेजू ख्रिस्ताची कुडाणी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पात आमची
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टाच्या आशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टाच्या आशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टांच्या आशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टांच्या आशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टांच्या आशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत ये भाग्यवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता मारा काकृत आमची कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता मारा काकृत आमची कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता मारा काकृत आमची कर नमान काकुळतेचे माये नमान आमच्या जीवा अमृत आणि भरोशा तुका मी बोलो मरताव आम्ही परदेशी वेची बळका या दुखाच्या कोणात असताव आस्कार उस्कार सून आम्ही तुका रुदान करताव तर तो आमचे शिकाये एक तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वैर करते आणि या परदेशे उपरांत तुझे कुशींचे सदैवी फोळ जेजूक आमकां दाखय ए दयेळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकारी मरिये भगवंती देवाचे मेहमा विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पवाज जमचे खाते बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
मंदिरां तुझ्या समल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अगा पाटोवंक आयल्या उत्तर तुझे आयको जिनी आमची बदलो जीवन तुझ्या वांटो घेवन सासान जिवेत जोडो मंदिरां तुझ्या समल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अगा पाटोवंक आयल्या. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी सांजूद उरता देवाक मान करून सोलोन वच्या ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्त फिरगजगरांक भक्तिकांक मोगाचो येवकार मागता. मोगाचेनो आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आनी प्रत्येक जावन आराधन सोलोन व्हरून आमचे खातीर मागोवंक आनी आमकांय मागोवंक करूंक आमचे संगी आसात मानादी बाप फ्रांसीस क्रास्ता गांवांत ते आरोवा पिरगजीचे ओर्द मेळ्ळ्या उपरांत सहायक विगार जावन सेवा दितास नित्यादार पिरगजेन विगार जावन शिरताडी पिरगजीचो विगार जावन आतां प्रस्तुत लॉरेटो पिरगजीचो विगार जावन पाद्र्याप ताजी सेवा तो दिवन आसा वावर करन आसा. एक बुदवोन पाद्र्यापान जायतें शिकला MSW पाद्र्यापान केल्लें आसा. प्रत्येक जावन पाद्र्यापाक थोड्यांक म्हणी पळयली वळोवंक उडास येवंक पुराता. फादर बेजिल वास हांगासर आसता आसतना तांच्या सांगाता संडे मिनिस्ट्री आमी म्हणटा आयताराचे हांगासर येवन सेवा दिवंक ब्रदर जावन पाद्र्याप येवन आसलो. हांगासर ह्या सुवातेचेर हांवें तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार पाद्र्यापी म्हजो सांगाती आमकां सांगाता वर्द मेळ्ळली फाटल्या साबार वर्सां जावन एका लागीं आमी सांगातात आसा म्हजोय मोगाचो इश्ट तो हांव पाद्रापाक विचारलेल्या वेळार मोगान ओपोवन आज हांगासर आसा. आमचे संगी हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर प्रत्येक जावन मागतले. तेका तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन मानादी बाप फ्रांसीस क्रास्ता तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. एक जोरान ताळयो दिवन पाद्रापाक आमी स्वागत करया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मीस भेटयतात. रोमोना मार्क फर्नांडीस 25 वर्सांच्या लग्न वार्षिकोत्सवा संदर्भी मुंबय. जेसिंता डिमेलो किन्निगोळी. प्रियांका ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी. हितेश राज वलेन्शिया. आयडली डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी मूडबेळ्ळे. विक्टर फ्लोरिन डी सिल्वा वॉमंजूर. गॉडविन रिकी डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी कम्माजे. तशेंच ग्लेन डिसोजा अमेरिका ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी आज देवाक अर्गां दिता. प्रत्येक तेसां बसून मीस भेटयतात. मेबल सिक्वेरा नित्यादार वाडो. राहुल जेक सिक्वेरा आनी सुडाळ उलोवच्या बसत. ॲलन डिसोजा बेंदूर. जेन्सन डिसोजा मूडबेळ्ळे. ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज आमी मागता आसतना आमची मागणी तेसावां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या गरजां खातीर विशेश तरान ह्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. भावनो आनी भयणीनो, जेजूच्या जल्माच्या जुबलेवाक आखी पवित्र सभा तयाराई करता आसतना आमी हांगासर जमलेली यात्रिकां सांजूदुता देवाक मान करून मागण्या विशांत आमी जायती शिकोवणू आयल्या. आनी आज आमी मागण्यांत देवाची खुशी जाणा जावंक आमी समजोवया. भगवंतू जूद उतात देव
देवाची कुशी करूंक अत्रेगलो आनी त्या कुशे प्रमाणे तो जियेलो आनी ह्या मरिफांत देवाचो मोगाचो इश्ट जावंक पावलो. जर आमी देवाची कुशी करूंक शकता तर बळकंडी जावन आमी देवाच्या मोगाच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक शकता. कित्याक जेजूस म्हणटा म्हजी भाव आनी भयणी कोण, म्हजी आवय कोण, जो कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची कुशी करता तीच म्हजी आवय भाव आनी भयणी. देवाची कुशी करची आमच्या जिविताचो प्रमुख उद्देश जावंक जाय आनी हेंच देवाची कुशी करचें जावन आसा आमचें मागणें. असलें मागणें आमच्या जिवितांत करूंक देवाचो आदार आनी भाग्यवंत जूद तात देवाची ससाई ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया आनी नितळ काळजाण हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकांच आमी तयार करया. सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतलीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत समकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोम्या काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोम्या काकृत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूत ता देवा वडवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलंय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावर्थान मानून घेवन तुका वळखूंक पावो. आनी अशें आखे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. आमचे पासून कळनासतना म्हाका सर संगतीने आनी परिस्थितीने कितें बरें तें मात्र करचेत आमची आशा देखून आमचे अंतस्कर नितळ आसा म्हणले खात्री आमकां आसा. देव म्हाका तुमचे मदें बेगीनच येवंक फावो करूं म्हणून तुमी प्रत्येक तरान मागा ही म्हजी विनंती. सासणी कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयेंच्या श्रेश्ठ गोवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तसो समाधानाचो देव आपली खुशी तुमी पाळच्याक सर तरांच्या बरेपणान तुमकां भरूं. ताका मानता तें सगळें जेजू क्रिस्ता मारिफात तुमचे सवेन तो आसा करूं. त्याच क्रिस्ताक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचे उतार हें देवाची व्हड उपकार. असली मनशा सर्वीस
असली मनशा सर्वेश्वरा तुझे मुक्कामळ पळें काशिता सरस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांती सगळी क्रिस्त काय संवसारांनी तांते निवासी सगळे ताचेस ताणेच प्रितूम दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचे तिका तिरकण दवरल्या असली मनशा सर्वेश्वरा तुझे मुक्कामळ पळें काशिता सरस्वराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळना ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय बोंब्याक आपले काळी जुबारिना तसल्याक वावो असली मनशा सर्वेश्वरा तुझे मुक्कामळ पळें काशिता असली मनशा सर्वेश्वरा तुझे मुक्कामळ पळें काशिता सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट ल्हानांक तुवें उघडल्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमच्या सवे आसो माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू आपल्या शिसां संगतान गेत्सेमनी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करतां. आनी पेद्रूक आनी जे बेदवाच्या दोगां पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगास रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी तिगे फुडें वचून तो तरणेर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा 7 दीस जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरून दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसां सरशीं आयलो आनी ते न्हिदोवन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें, 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावूंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड असगत. दुसरे फावटी तो पाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें भोगल्या खेरीत ते निवारूंक 7 दीस ना जाल्यार तुजी खुशी जावं.
देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. सुवार्थेच्या उतरा वडवीं बगसो पातकां आमची. जाणा जावंक खुशी सोम्याची गरज आसा मजत मागण्याची. जाणा जावंक खुशी देवाची गरज आसा ससाई मागण्याची. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलेले प्रमाणे हें वर्स जेजूच्या जुबलेवाक 2025व्या वर्साक तयारायक मागण्याक समर्पण दिलां आसता सांजुदाच्या परबेच्या ह्या विशेश सुवाळ्यार मागण्याची विविध आयामां, मागण्याची विविध खुशी आमी समजून आसाव आनी आज नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी समजोवया आनी नियाळया. जाणा जावंक खुशी सोम्याची गरज आसा ससाई मागण्याची. जाणा जावंक खुशी देवाची ससाई गरज आसा मागण्याची. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ल्हान आसतना क्लासींत तुमी एक काणी आयकले जावंक पुरो एका रयताची. त्या रयताक 2 जाणां चेडवां भुरगीं आसा. कश्टांनी ह्या 2 जाणां चेडवां भुरग्यांक काजर करून दिलें. पयल्याक एका शेतकारा लागीं काजर करून दिलें आनी दुसऱ्याक एका कुंभारा लागीं काजर करून दिलें. भुरगीं मोगान आसलीं आनी एक दिसा बापूय भुरग्यांच्या घरा भायर सरलो. पयलें व्हडल्या दुवेच्या घरा गेलो आनी बापूय प्रायस्त बापूय आयलो पळोवन शेतकाराची बायल आपल्या दुवेन ताका बऱ्यांतलें बरें जेवण तयार केलें, रांदलें, वाडलें, सुसेगाद न्हिदलो. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठोन येताना दुवे लागीं म्हणालो, पुता कशें चलता तुजें जिवीत? बरें जाता मू? कांय कश्ट ना मू? धू म्हणाली, पप्पा कांय कश्ट नात, सगळें बरें जाता. पूण पप्पा पावस नासतना आमकां बेळें जावंक भारी कश्ट. बेळें ओंपलां, पावस ना, देखून तें कोरपण येता. देखून तें म्हणालें, पप्पा म्हजे खातीर इल्लेशें माग, इल्लोसो पावस येवच्याक माग. बापूय म्हणालो, जायत पुता, हांव मागतां पावसा खातीर म्हणालो. आनी थंय तावन वचोन आपल्या दुसऱ्या दुवेकर गेलो शिदा. आनी दुसरी धूव थंयसर येता आसतना मातयेचो मुदो करून थंयसर मातयेचीं आयदनां करनासलीं. आनी धूव बापूय आयलो म्हणून ती आयदनां परत थंय सोडता आनी बापायक संतोशान स्वागत करता. ती आनी ताचो न्हवरो सांगात मेळून बरी सरबराय करतात आनी आपल्या बापायक बऱ्या रितीन सुदारचिता, बऱ्यांतलें बरें जेवण वाडटा. आनी थंयसर एक रात रावता आनी दुसऱ्या दिसा वेच्या पयलें दुवे लागीं विचारता, पुता कशें चलता जिवन? बरें जाता मू? न्हवरो तुका बरें पळयता मू? आनी थवळ म्हणाली धूव, पप्पा म्हजो न्हवरो भारी बरें पळयता, आमकां कांय कश्ट ना. कश्ट म्हळ्यार इल्लेच की आमच्यो ह्यो मोटक्यो सेल जाल्यार मात्री आमकां जिवन काडूंक जाता. पूण पप्पा अंतराळार मोडां उदेल्लीं पळयतना आमकां बेन दिसता. आमी तयार केल्यो ह्यो मोटक्यो पुरा भायर वताक सुकोनातल्यार आमकां जिवन काडूंक जायना. पप्पा आमकां इल्लोसो आसोर मेळोंक मागताय गी म्हणून विचारता बापाय लागीं. जायत पुता आसोर मेळच्या खातीर मागता. फाटीं येवन मागच्या पयलें तो पावसा खातीर मागचें गी, ह्या आसोरा खातीर मागचें. व्हडल्या दुवेक सांगलां हांवें कल्या खातीर पावसा खातीर मागता म्हूण सांगलां. धाकट्या दुवे लागीं आसोर येवच्या खातीर मागता म्हळां कळ्ळें करचें, देवा लागीं कळ्ळें म्हणून मागचें. आनी निमाणें म्हणटा, देवा तूं म्हज्या काळजाची आशा कितें म्हूण जाणाय, पूण तुजी खुशी कितें ती जारी जावं. बाप देवा म्हज्या काळजाची आशा कितें म्हूण तूं जाणाय, पूण तुजी खुशी कितें तें जारी जावं. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मागणें म्हळ्यार देवाचें मन वय करचें हातीर न्हय, बघार देवाच्या कुशेक आमचें मन वय करचें एक साधन म्हूण आमी सांगयत. मागणें
देवाचे मन बदलूचे एक हातेर न्हय, भगार देवाचे मन आमी समजोवचे हातेर. देवाचे मन बदलूचे हातेर न्हय, भगार देवाचे मन आमी समजोवचे हातेर. देखून मागणे देवाक बदलूंक या प्रभावित करचें साधन न्हय, भगार देवाच्या कुशेक आमी प्रभावित जावचे हातेर. देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो, एक बरयणार अशें म्हणटा, मागणे एक व्यवहार न्हय, घेवचें आनी दिवचें या मागचें आनी मेळचें एक ट्रान्झॅक्शन न्हय, भगार मागणे देवाच्या मोगांत रावचें एक संभाशण. देवाच्या कुरपेंत वाडचें आनी बरचें एक एकपण या कम्युनियन म्हणटा तो बरयणार. देखून मागणे देवाची खुशी जाणा जावचें एक प्रयत्न. मागणे देवाची खुशी जाणा जावचें एक प्रयत्न. हेच्या सुवार्थेंत आमी गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजून केल्लें मागणें आमी आयकलें. आनी हें मागणें सगळें सांगता गेल्यार एकच वाक्य म्हण आमी सांगयत की हें मागणें हांवें न्ही तुमकां सगळ्यांक वता, बापा तुजी खुशी जावं, बापा तुजी खुशी जावं. म्हजी खुशी न्हय, बगार तुजी खुशी. जर तर आमी कश्ट सोंसी जाय जाल्यार ती तुजी खुशी जावं. देखून मोगाच्या बाबानान भयणीनो, मागणें हें तें न्हय, मागणें एकच वाक्यान सांगचें जाल्यार देवाची खुशी समजोवचें आनी देवाची खुशी करचें एक साधन म्हण आमी सांगया. खंयचेंय मागणें धरा, तें देवाची खुशी समजोवचें, देवाची खुशी जाणा जावचें आनी देवाची खुशी करचें एक साधन. पवित्र पुस्तकांत जेजू मागण्या विशयांत शिकयतना हेंच आमकां सांगता. कोण म्हजी भाव आनी भयण, तुजी आवय आनी पुरा तुका भेटोवंक आयल्यान. जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा कोण बरें मागणें करता, कोण म्हज्या बापाची खुशी करता, तीच म्हजी आवय, भाव आनी भयणी. कोण म्हज्या देवाची बापाची खुशी करता, तीच म्हजी भाव भयण. आमच्या बापा मागण्यांत आमी आयकता, जशें तुजी खुशी सरगार जाता तशीच तशीच संवसारांत जावं. देखून सगळ्या मागण्याचो सारांश मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, मागणें देवाची खुशी समजोवचें प्रयत्न जावंक जाय. देवान आमची खुशी समजोवचें प्रयत्न न्ही, बगार देवाची खुशी आमी समजोवचें प्रयत्न. देखून एक 4-5 संगती मागण्या विशयांत गुंडाहायेन समजोवच्या खातीर हांव तुमकां सांगता. पयल्यान पयलें मागणें आमकां सगळेंच देवाक समर्पूचें साधन. देवाक आमकां सगळेंच समर्पूचें साधन. देखून टोटल सबमिशन म्हूण सांगतात. आमी गायन गायता, हांव समर्पितां, सगळोसो देवाक समर्पितां. तुज्या कुशे सोम्या हांव आजकाल जाता, तुज्या कुशे कांवकाल जाता. पळया, देखून देवाची खुशी करचो म्हजो संतोष म्हणटात जायते सांत आनी सांतिन्यो. भुईमुगाच्या भावानो आनी मयनीनो, आमी जाण आसावू जेजू देवाचो मोग करता आनी देवाची खुशी करचें म्हजें प्रथम कर्तव्य म्हणलें तो जाणा जाता. देखून भावनान भयणीनो, कीर्तन 30 आनी 7 वाक्य 4 अशें म्हणटा, सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोदू, तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद आनी सर्वेस्पर तुजें काळीज कितें अत्रेकता तें तुका दितलो. हर एक घडितांत मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाची खुशी सोदचें जावंक जाय आमचो अत्रेग म्हणटा हें कीर्तन. देखून जायते फावटी आमी आमची निर्धार आमी पयलेंच घेता आनी उपरांत देवाची खुशी कर म्हणून सांगता. सारकें न्ही? आमी पुरा जालां आमचें, ताच्या मागीर देवा लागीं मागचें, देवा कलें करूंक आसा. पुतू
एका चेडवाच्या मोगार पडला आनी हांवें णव्यानाक येवन देवा म्हज्या पुताक एक बरी सैरीक दी म्हणून सोदल्यार सांगल्यार जाता. देवान कितें आरे बाबा बाबा तुज्या पुतान येदोळ तूं सैरीक सोदल्या हांवें बरें चेडू खंय ताण दिवचें. मुगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो कितें मेळ जाय म्हणलें देवाची खुशी जाणा जावचें. देखून हर एका गडितांत तुका कितें जाय तें न्हय बगार कितें मेळ जाय म्हणलें देवाची खुशी तें जाणा जावंक आमी प्रयत्न करचें. आनी एका उतरान सांगचें तर जुवांचो 15वे अध्याय वाक्य 4 एक फांटो वालीत एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच आमचें जिवीत देवाची खुशी जाणा जाल्ल्या शिवाय आमच्या जिवितांतलें मागणें निर्फळ जावंक शकता. देखून मागणें जर तर फळादीक जायचें तर पयल्यान पयलें देवाची खुशी समजून घेवंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर मागणें आमकां देवाची योजना कळीत करता. मागणी आमकां देवाची योजना कळीत करता. आमच्या खातीर आमी जायती योजना घालता पूण आमच्या खातीर देव योजना घालता म्हणलें आमी समजूंक जाय. आमच्या खातीर आमी जायती योजना घालता बट गॉड प्लॅन्स फॉर अस. देखून येरेमाया प्रवाच्या पुस्तकांत अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11 अपुरबायेचीं उतरां. तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून तुमी जाणासात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या ख्यास्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. तुमचे बरेपणा पासत न्हय तुमच्या ख्यास्ते पासत केल्ल्यो त्यो येवजण्यो भरवशान भरलोलो फुडार तुमकां दिवच्याक तुमचे पासत देवान केल्ल्यो येवजण्यो. भरवशान बरो फुडार दिवच्याक तुमचे पासत दिल्ल्यो येवजण्यो. देखून मोगाच्या बाबांनो भयणीनो इजाया प्रवाच्या पुस्तकांत आमी समजता अध्याय 50 आनी 5 वाक्य 8 म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. जशें मळब ह्या सर्ग पृथ्वेतावन जायते ऊंच आसा देखून म्हज्यो वाटो म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनाच्याकी जायतीं पयस आसात महान आसात. देखून आमी आमच्या जिविताक योजना घालच्या की देव आमच्या खातीर बरी योजना घालता म्हणलें हांवें आनी तुमी समजूंक जाय. आनी हें आमी समजोवच्याक एक आपुरबायेचें साधन जावन आसा मागणें. तिसऱ्या सुमातेर मागणें खंयच्या घडये कितें करी जाय म्हणून तें शिकयता. आमी पयलें तर डिसायड करन मागीर मागणें केल्यार तें मागणें खंय पावता. देखून मोगाच्या बाबांनो भयणीनो खंयचेय निर्धार घेवच्या पयलें मागणें करचें ताका एक अर्थ आसा म्हूण आमी सांगयत. देखून आमी पयलें कशें करता घराचें पुरा प्लॅन करता आनी मागीर पाद्रा बाका पळयता बुन्याद सुरू करता सारकें ओके. पूण तें येवजण तयार करच्या पयलें देवा लागीं हांवें मागलांगी. तें येवजण कितें म्हणी करच्या पयलें म्हज्या मोतींत तें एक चिंता उपजोवच्या पयलेंच देवा लागीं हांवें मागलांगी. देखून मोगाच्या बाबांनो भयणीनो गरज आयल्या उपरांत देवा लागीं मागचें न्हय बगार खंयची गरज आसा म्हणून देवा लागीं विचारचें जावन आसा. देवाची खुशी करचें मागणें. देखून मागणें खंयच्या घडये कितें करी जाय तें शिकयता. जिणेंत थोडे सन्निवेश येता आसतना मनशां जाणटी काय जाणवाय कितली आसल्यारी थोडे फावटी निर्फळ जाता आनी आमी निमाणें देवाच्या हातांत सोडता. पूण देवाची खुशी ह्या सगळ्या गणितांनी पयलेंच जाणा जाल्यार कितलें बरें. मागणें आमकां देवाक आमी विचारीतशें करी जाय. देवा हांवें कितें करी जाय म्हणून तुजी खुशी. जर तूं देवाक कितें करी जाय म्हणून तूं विचारताय देव तुका कशें करी जाय म्हणून तूं शिकयता. देवा लागीं तूं कितें करी जाय म्हणून तूं विचारताय तवळ देव तुका कितें मात्र न्हय
बाकार कशें खरी जय म्हणून शिकयता. देखून मागणें देवाची खुशी समजोवचें एक खातीर. चवथ्या सुवातेर मागणें देवाचेर बरवसो वाडयता. म्हजी खुशी न्हय बाकार तुजी खुशी जावं. हें उतर म्हाका देवाचेर कितलो अगाध बरवसो म्हणलें कळीत करता. मुरयेच्या त्या जिवितांत पयलें घडीत जावन आसा मुरयेक देवान आपल्या दुता मडी फात इज बी हाडचें. आनी तो वळूत देव ताचें योजन कळीत करता आसतना मुरी तिचें योजन कळीत करता. हांव आजुनी मुखार, म्हाका काजर जावना, म्हाका तें जावंक आसा, म्हाका हें आसा. देव ताचें योजन कळीत करतना मुरी अशें तिचें योजन सांगता. पूण देव ताचें योजन परत सांगता. पवित्रोत्म येतलो, तुजेर महोन्नताची सावळी घालतली, तुजे तावन उपजवचो भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले आनी ताचें राज सासनाक बाळटलें. आनी इतलें म्हणटा आसतना मुरी स्विच ऑफ करता आनी म्हणटा निमाणें, हांव सर्वेस्पराची चरण दाशी, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. देखून तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून सांगता आसतना ज्या कोणा लागीं आमी मागता ताचेर आमचो सगळो भार, ताचेर आमचो सगळो बरवसो दवरता. सुवार्थेंत जेजू कितें म्हणटा, ताका कांय करूंक जायना, निमाणें म्हणटा, बापा तुजी खुशी जावं. जर हांवें एक कश्ट सोंसीच म्हूण तुजी खुशी, हांव तें सोसूंक तयार जाता. देखून मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, मागणें आमकां देवाची खुशी समजोवच्याक मात्र न्ही, ही देवाची खुशी समजले वरवीं देवा थंय बरवसो वाडयता. देखून मागणें देवाचेर आमचो बरवसो थीर करता. आनी निमाणें मागणें आमकां जिवितांत आमच्या गरजो प्रायोरिटी म्हूण सांगतात. प्रायोरिटीज आमच्या कलेचें गरजेची एक सांकळ आसा, ती निसण देवाच्या हातांत आमी सोडूंक जाय. जायतेपणी आमी मागलें मेळना. कित्याक आमी गरजेचें मागता पूण अती गरजेचें मागना. पूण देवाक कितें कोत्ता, देवाक आमकां अती गरजेचें, महत्वाचें आनी बरें खंयचें म्हणून गोत्ता. देखून तो सडीत महत्वाचें आनी गरजेचें पयलें दिवंक सोदता. देव आमकां सडीत महत्वाचें आनी गरजेचें आनी बरें दिवंक सोदता. आनी निमाणें तुज्या दृश्टेंत तुका कितें महत्वाचें तें दिता. देखून देवाच्या दृश्टेंत चड महत्वाचें खंयचें म्हणून तें आमी समजोवंक जाय आनी तें आमी मागोवंक जाय. म्हज्या दृश्टेंत मागोवप, धाकल्याक तुमच्या भुरग्याच्या दृश्टेंत वचून एक आयस्क्रीम खावचें महत्वाचें, पूण तुमच्या दृश्टेंत भुरग्याची भलायकी महत्वाची. भुरग्याक ताप येता जाल्यार तो आयस्क्रीमी सारता, पूण तुमकां गोत आसा भुरग्याक ताप येता, जर तर ताप चड जाल्यार भुरग्याक चड समस्या जाता. तो वळत कितें करतात, देव तुमी त्या भुरग्याक आयस्क्रीम दिनात, बगार ताका ताचो ताप निवच्या खातीर बरें वखद दितात, कोडू वखद दितात. देव तशेंच आमी थोड्यो संगती विचारता, त्यो संगती देवाच्या दृश्टेंत कळीत आसात की ह्यो चड महत्वाच्यो न्हय, पूण देवाक कळीत आसा तुज्या जिवितांत ताच्याकी चड महत्वाची गरज आसा, ताच्याकी चड महत्वाची गरज आसा. तें दिवंक तो सोदता म्हणलें आमी समजोवंक जाय. देखून मोगाच्या भवनान भयणीनो, जावं पुरो थोडे पडे ल्हानशा संगती खातीर मागोवंक हांगासर आयल्या. तुमी पाटी येतना तुमकां भोगता जावं पुरो, आमी ह्या त्या सावां खातीर आमी आयिल्ल्या, पूण देवान तें साव आमचें जावं फावो करूं ना. पूण तुमी जाणा जावंक जाय, घरा येता आसतना देवान हांवें चिंतलें तें साव दिवं ना, पूण हांवें मागणांतल्याच्या की व्हडलें तें साव देवान आमकां सुदारसिलां म्हणलें आमी समजोवंक जाय. आनी तें कसलें तें साव, ती कसली देवान समजल्ली गरज म्हणलें आमी सोदूंक प्रयत्न करूंक जाय. दॅट्स वाय फोकस ऑन द गॉड्स प्रायोरिटीज. देवाच्या गरजेच्या निसणीची उबारेंत कितें आसा तें समजोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी निमाणें मोगाच्या भावनान भयणीनो, देवाची खुशी समजो जाय तर
ताच्या आत्म्याच्या ताळ्याक आमी कान दिवंक जाय. देवाच्या आत्म्याच्या ताळ्याक आमी कान दिवंक जाय. देव आमची हर एकल्याची मागणी आयकता म्हणलें आमी जाणा जावं, पूण ताच्या ताळ्याक ताच्या आत्म्याक आमी जाणा जावंक जाय. देवाची खुशी जाणा जावचें ताणें आमकां दिल्ल्या आत्म्याच्या ससायेन आमी समजोवचें. बापा सर्गा संवसाराच्या दणया ल्हानशा आनी बुद्धवंतां हांव क्रेस्तांत हांव लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्या हाय. तुज्या आत्म्याच्या उदेशीन तुवें आमकां उगडाप्यो केल्या हाय. सांपावलो एफेसकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायांत आमकां सांगता हेच देवाच्या आत्म्याच्या कृपेन आमी जर तर मागता देव आमकां दिवंक तो शकता. तर आमच्या बापा मागण्या मरिफात आमी मागया जशें तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. देखून सांजू हांव बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 14 ते 15 देवाच्या कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी मागूं जाल्यार तो आमकां आयकता. देवाच्या कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय मागूं जाल्यार देव तें आमकां आयकता. तर आमी आयवकरिस्तांतल्या सोम्या लागीं मागया, सोम्या तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. आमेन. भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता आस तुका. सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका. सर्वेश्वरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. उबी रावया. भावानो भयण्यानो आमी सुमेस्तने भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेतर आमच्या मोगाळ बापाक मांडटा तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र पित्या देवास सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदूता सांदूजदान आपणाक आपणायलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वाळयलें. ती सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमच्याय सवें आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासी आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगता संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार सर्वेश्वर तू सर्वांनी संसार
ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाचे जय 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 ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणे कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्था सुगूट परख तुझ्या सम्य जेजू आमी होवंडो खाता आनी हे काळसिंतले पियेता, तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो खन. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपिया मोगाचें न्हू. आज नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी विशेश तरान देव आपोवण्या खातीर आमी मागता. सुमयाचें काम मिसांव मुंदरसून वचचें जाल्यार सुमयाच्या उल्याक पाळो दिवन सभा जाणां तरणाट्यांनी मुखार वचूंक आसा. सुमयाच्या शेतान वावर करूंक आसा. ते देखून देव आपोवनी आमच्या कुटुंबांत फुलोवन दीत आनी त्या मरी सुमयाचे मिसांव ह्या संवसारान मुंदरसून वचून दी म्हणून आमी एक घडीभर आमी मागया. हांव कामरी देवाचे माय सांगता, बगेवन सुसेतीचो पती, बगेवन दमदुतान सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्याची आज्ञा आमच्या काळजा मनात दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवचें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आखातांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां वळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. काल तुमचे सवय आसूं, तुमच्याय सवय आसूं. माया मोगाचो एकवटसो गुर्तू जावन एकामेका शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया बापाची खुशी करूंक अत्रेगलो आनी ती खुशी जारी केल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुमेस्त सुभागी. सुम्या तुमचे तेरेमचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आम संयमच्या देवा दुनियामच्या राया आशिण रावला सिंच्या तुका घळाय करी नाका दादोस तूं कर म्हाका जीवो उंडो हांव सगीसो ससनीक जिवीत दिवसो जो कोण कुडमोची सेवता तो दादोशी जातलो ससनाची येतलो संयमच्या देवा दुनियामच्या राया आशेन रावला सिंच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तूं कर म्हाका संयमच्या
कन्या मचाराया आशिम रावला सिंचा तुका तळाय करी नाका दादोस तू कर म्हाका प्रार्थुया. भौमगाळ बापा भाग्यवंतू जुता देवाच्या जैतेवंतू मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंतू कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मोरा पडयान तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, नोवेनाच्या या 7व्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, तुमचो उपकार आटयता. प्रत्येक जावन आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचेर भोव अपुर्ब्यान नियाळ करूंक आमकां कुमो केला. तशेंच फुडें हांगासर आराधन चलोवन व्हरून मागोवंक आमकां कुमो करतात. मानदी बाप फ्रांसीस क्रास्ता तांचो तुमच्या समेस्तांच्या दर्पेन हांव उपकार बावरतां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जोरान एक ताळयो दिवन पाद्रा पासो उपकार आमी आठोवया. तशेंच आज हांगासर व्हडा संख्यान येवन ह्या नोवेनान वांटेली जाल्ल्या बगिदास जाल्ल्या तुमचोय एकल्याचोय हांव उपकार बावरतां. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें फाल्यां नोवेनाचो 8वो दीस सकाळीं 10:30 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन, ताज्या उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. नोवेनाचो 9वो दीस आयतारा सकाळीं हांगासर मीस आसचें ना. सांजेर 6 वरार बेसपाचो दीस आमी म्हणटा. सांजेर 6 वरार मिसा उपरांत नोवेन मोटवें आराधन, ताजे उपरांत सांजूद ता देवाची इमाज वा चेरेलाचो पुरशांव आमी काडटल्या. मोगाचें 28 तारखेर सोमारा आमची वार्षिक परब वज्रोत्सवाचो संभ्रम. त्या दिसा सकाळीं 8 वरार सादें मीस, 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. आमचे गोवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पिटर पाऊल साल्डाना बाप हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. गोवळी बापांक 9:30 वरार आमी हांगासर येवकार करतल्या. ताजे उपरांत फिरगसगरांक तशेंच दान दिल्ल्या दानीक मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती हांगासर वांटतल्या. पिर्जेंत दिल्ल्यांक आनी महादानीक मिसाच्या बलिदाना वेळार गोवळी बाप वाती वांटतलो. उरिल्ल्या सगळ्यांक मिसा पयलें आमी हांगासर वाती वांटतल्या. त्या देखून वेळार येवन तुमच्या मानाची वात घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. जे कोणाय की मिसान दिवंक आसात, मिसाचे तेसांव दिवंक आसात, दप्तरान दिवचें. तशेंच कोणाय की कितेंय ह्या पुणशेताच्या बरेपणा खातीर कुमो करूंक आसा, दान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. आमचे स्टॉल उक्ते आसा. सांजूद देवाचे स्टॉल हांगासर उक्ते आसा. थंयसर आत्मीक संगती गरजेभरच्यो खोंतां बेंतीने बूक वांचेल, ताज्या उपरांत बायबल वा इतर संगती इमाज्यो पुरो थंयसर आसात. कोणाय की कितेंय जाय जाल्यार स्टॉलाक वचून तुमी घेवंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. मोगाचें आज आमकां जेवणाक कुमो केल्या.
आनी तांची हांव नांवां वाचूं सांगता. हांगासर मुखार येवन आयचो प्रधान याजक बाप फ्रांसीस क्रास्ता तांचे हांव मानाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. ग्लेन डिसोजा ताचो 35 वर्सांचो जल्म दीस आयचे दिसाचो संभ्रमता US येथे आसात. आयचे दिसाचे सगळे नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां तांचो प्रत्येक जावन उपकार भावता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर मागता. तशेंच रॉन जॉयलिन कुटिनो सांजूद वाडो तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवचे. आनी विन्सेंट क्लॉटी डिसोजा नित्यादार वाडो आयचे दिसाचे वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवचे. त्या देखून दान दिल्ल्या सर दानींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकार आयटयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागता. वाती दिल्ल्या फादरा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी सुमेस्त दिमी घालया. सांजूद था देवाच्या मानाक नवेन आमी सोलोन व्हरया. पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जो दुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजूद उता देवानी एरसान बग प्रत्येक जावन मुरी आमची सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जो दुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाका दिसा आमी उगडास करता. बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उजेती तूं आतां करोसो आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जोदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. ये जेजूच्या पवित्र आनी उद्धार काळजा सर आमची पातींनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूद उता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्टाडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. सर आमी बसया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आजी सभाजनांनी तांचे त्या सवा मागणी हांगासर दान दिल्यान ह्या घडी हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची त्या सवा मागणी हांगासर आसा तुमी मागा. नाजाल्यार आज ह्या पवित्र तळाक येताना तुमच्या खालसा मनान कितें मागणी ते सवा अत्रेक दूख बेजाराय घेवन हांगासर आयल्यान सकड ह्या घडये आमच्या पात्रोन सांता मारिपात सांजूद उता देव मारिपात सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करून ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. मोगाच्यानो दोगां जाणांक कामांत भद्रती मेळच्या खातीर एकल्याच्या आंगडींत बरो व्यापार जावन दिसपरतो ग्रास मेळच्या खातीर तेगांक परगांवान बरें काम मेळच्या खातीर दोगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर एकल्याक पेंगडाची पडापड आनी पाट दूख गूण जावचे खातीर चौगा जाणां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर दोगांच्या शिरांची पीड आनी गांठी दूख गूण जावचे खातीर तेगां जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याक रातीची बरी न्हीद पडच्या खातीर
एकल्याच्या घरांत शांती समाधान राव जावचे खातीर 6 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर दोगांक शिकोंक बरी मोत आनी जन्माय मेळचे खातीर एकल्याक मोबायल तावन पयस रावची कृपा मेळचे खातीर 3 जाणांक रीण फारीक करून कृपा मेळचे खातीर दोगांक जागो बऱ्या आम्हाला विकून वयच्या खातीर 3 कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर 3 दिल्ले पयशे बेगीनच फाटी मेळच्या खातीर एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळच्या खातीर दोगांक बिझनेस बऱ्यान चलच्या खातीर एकल्याक वायट सवयेंत सुटका मेळच्या खातीर 4 कोर्ट केस बेगीनच इत्याद जावंक कृपा मेळच्या खातीर दोगांचो घर जागो बऱ्या मालाक विकून वयच्या खातीर एकल्याचे पैन बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जावच्या खातीर 3 जाणांक कामांच्या इंटरव्यूंत सिलेक्ट जावच्या खातीर 4 आमाल पियोन येता सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचे फायल्स प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर आनी 12 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. आज सकाळीं एक भाव आयिल्लो ताचे पतीन कॅन्सर पिडा 4थ्या स्टेजीर आसा. फादर मुल्लास आस्पत्रेंत चिकित्सा चलोवन आसा. काल तावन किमो स्टार्ट जाला. तो दादलो तिच्या पतीने खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला. तिचे कॅन्सर गुण जावच्या खातीर वखदाचो प्रभाव तिचे कुडींत वालच्या खातीर डॉक्टरांची निरंतर वावट बरी फळादीक जावच्या खातीर त्या स्त्रिये खातीर त्या कुटुंबा खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें. आनी एक स्त्री परगांवान काम करता. तिचो वावर बरोसन चलना. जायते कश्ट तिच्या वावरा थळार आसा. समाधान ना तिच्या वावरा खातीर. वावरा थळार सगळें बरें चलचे खातीर तिच्या खातीर आमी मागया. आनी एका स्त्रियेन तिच्या आवय खातीर सिसिलिया खातीर तिच्या भयणी खातीर कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगला. तांकां बरी भलायकी बरेपण लाभच्या खातीर विशेष तरान आयच्या दिसा मागोवंक सांगला. तांच्या कुटुंबांत कितेंय कश्ट आसा समस्या तुमी परिहार करून दी. बरी भलायकी बरेपण तांकां सगळ्यांक कुटुंबांत लाभोवच्या खातीर मागोवंक सांगला. त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. हाचे संगी आमची वैयक्तीक मागणी तेसमा सांजूद देवा मारी पात ह्या घडये सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करून व्हडा पातयेन भक्तीपणान आमी मागया मोगाचें न्हू. अरदान तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू नमान तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू स्तुति तुका सुमयान जेसू प्रणिपा तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 आज परत या पवित्र तळारी भाऊ बहिणी त्याच्या पांयतळा आयल्या. तांच्या काल जमान्यात सवार त्या सवा मागणी घेऊन आयल्यात. आज तांणी तुझी खुशी कितें जाणा आमकां कृपा दे. तुझ्या खुशे प्रमाणे तांच्या जिवितांत तांकां कितें गरज आसा ते लाभय आनी त्या मरीपात तांचे दिसपत्या जिवितांत बरी भलायकी दे. बरेपण तांकां दी. तांचे कश्ट हळू कर. तांचे वजे हळू कर. दिसपत्या तांकां सांगात दी. तुझ्या हातर पण तांच्या जिवितांत निरंतर यासू दे. तुझी पदवी तुझी महिमा तुझ्या जिवितांत वाडोवन दे. आनी त्या मरीपात तुझे खुशे प्रमाणे तूं कितें चड बरेपण तांकां दिवंक आशेताय तें चड बरेपण तांच्या जिवितांत लाभोवन दी. तुझ्या खुशेक तांणी दिसपत्या घालती कृपा दी. आनी तांच्या दिसपत्या जिविताच्या कुर्सांक कश्टांक वेग मारून तांकां कृपा दी. आनी त्या मरीपात तांचें जिवीत तुंत चलोन वचमिया सुमिया तांचे सांगत राव सुमिया तांचे सांगत राव सुमिया आपोर सुमिया तांकां आपोर सुमिया गुण कर सुमिया बरी भलायकी बरेपण दे सुमिया. तुका जावं मान वगळाप नामान महिमा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ही गडी भर आमच्या दोळ्यां आमची मोगाचें न्हू. ह्या पवित्र तळाक आयिल्ल्या मरीपात आमकां लाभलेल्या त्या बरेपणा खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मतीक लाभलेल्या शांती समाधाना खातीर आमच्या कुडीक लाभलेल्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां वैयक्तीक तरान लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर पिडाशिडा गुण जाल्ल्या खातीर सुमयाची पदवी आमच्या पात्रोन सांता मारीपात आमच्या जिवितान वाळल्ल्या खातीर ह्या पवित्र थाळार वाजलेल्या खातीर पात्रोन सांता मारीपात धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. होगळाप दिवया मोगाचें न्हू. दोगांक अनवरांतले राखोवन व्हेल्ल्या खातीर ते अर्गां दितात. तेगांक भुरग्याचे देणे भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. सौगांक बरी सैरीक भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याक घरांत एकामेका माया मोगान जियोंक भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 5 जाणांक बरें काम भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. दोगांचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात.
एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 5 जाणांनी मागलो उपकार तांचे जिवितांत लाभल्या खातीर विशेष तरान पात्रोन सांता मारिपात दनिया देवाक अर्गां दितात. ह्या सर अर्गां त्या सवा सांगता आमची अर्गां मागणी आमी मेळोवया, दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया, स्तुती करया मोगाच्यान. हांव होगळाप दिता जेसू, हांव होगळाप दिता जेसू, हांव होगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजाक, हांव होगळाप दिता जेसू, हांव होगळाप दिता जेसू, हांव होगळाप दिता जेसू काळजाक. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी आनवारांतली निवार, आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थनेस सर्गीच्या बापायचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थनेस सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयतर ती सर त्या सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थनेस मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या स तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, तांकां बरें काम फावो कर, तांचें जिवी नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थनेस त्या बापा फावो ती जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या युवतींक तुजी दाय दाखय, तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव, तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर, तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा काजारी जोड्यांनी तांच्या जिवितांत भुरग्याच्या देण्याक उक्ते रावोंक, भुरग्याचे देणे तांच्या काजारी जिवितांत स्विकार करूंक आनी त्या मारिपात कुटुंबांत देवपणी फुलोवंक, देवपणी सोडोवंक तांणी प्रेरण जावंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा सबार जाणां युवतींक तुज्या आपोवन दिवन तुज्या सेवेक आपय आनी त्या मारिपात तुजी सेवा करूंक, तुजे मिसांव मुंदासून व्हरूंक, तांणी बरें मन करूंक, धैर्यान फुडें समकोंक तांकां पवित्र आत्म्याची सकत कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा ह्या पवित्र थळार दान दिवच्या सर दानीक तुज्या पांयां तळार समर्पण करता. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा नॉनवेज जेवण दिवन त्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगला. ग्लेन डिसोजा ताच्या बिझनेसा खातीर, ताच्या वावरा खातीर आज तसो जल्मा दीस ताका बरें भलायकी बरेंपण लाभचे खातीर सदांच तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा मिडल इस्टांत झुजाचें वातावरण आसा. इस्रायल, पालेस्तीन, गाझा, इराण, लेबनान थंयसर झुजां आसा. झूज रावय, समाधान शांती राज जावं दी म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थनेस मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणीये कागोदीचे माये नमनमच्या जिवा आम्रदनी बरोशा तुका आमी लो मारता. आमी पदे सेवेची बाळका या तुका कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काबूचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव पॉज जेसूक आमकां दाखय. ये दाळे मुगळे तुलो बी औंकारी मरिये भगिवंती देवाचे मामा विनाती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमच्या खातीर पिडेस्त भावंडांक त्रिएक देवाच्या काकुतीक मसतीक आमी समर्पण करया. त्रिएक देवाची काकूत तांच्या जिवितान वाळून दिवन आमी मागया आनी त्रिएक देवाक नामान महिमा दिवन सांगता म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्या आस्पताल जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुडवून दिवच्या तुवें धाडलोय. महिमा तुका देव पवित्र आस्पताल, कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा थंय घेवचें दितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें कुशी वेले. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय.
प्रार्थुया. दयाळ बापा, आत्म्याच्या संकष्टाने आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढेनी कोस्टोंच्या तुझ्या साखर आणि साखरणीचे दयाळ दिश घाल. तुवें रसल्यान गाणो जीव दिन जिवा बरीत कर. अशें पातकणले नितळ जावन पिढे शिडेंतले गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमियावर वे. सोम्याच्या नावी आमचो आधार ताणें रस्ता सर्गांनी संस्कार सोमी तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया. दयाळ सोम्या बाबार्थ्यांच्या बसवणदारा तुझी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता. पिढे शिडेन मोतीच्या विविध रित्या समस्यांनी कोस्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दी. एकामेका सूख समजण्याने मना भेद पयस करून एकामेकाक काळजांत हाडून बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हणून बगून दी. तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अडगां दिवन दीत. जोची येत आनी रास करताय सासनच्या ससना. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दी. आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलो भयण तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां फावो करूं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे संगात आसा. तो तुमचे सगळे रावण तुमचें रक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान रावण तो तुमकां सदांच राखून व्हरूं. आमेन. देवा पवित्रत्म्यान जेजूच्या शिसांक बुजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आसलें सर्व वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आणि भगवंतू सांजुदाचे मजतीन सांजुदाच्या मजतीन सर पदवेदार देवासो आणि बापासो आणि पुतासो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोवे सदां आसूं. आमेन. मोगाच्यानो दिंबेर आमी रावया. मुकलो वेळ पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन कर. जेजू सांगाता करसूंचो तसे जेजूक आमच्या मध्ये आमी स्वागत कर. गीत आमी गावया. Jesu mogat pudar kitlo mowa ishtam sa amche sangi disat rauta amkan sambal selaita tace bagat
संक्रांतावन ताचे थंय तो एक जाता. मोगळाचे सू पवित्र सक्रामेंतांत हाजीर आसच्या स्वादीक सोमया जेसू बापाची खुशी आपल्या जिवितांत जारी करूंक मागलेल्या सोमया जेसू आमी तुजी खुशी करूंक आशेवच्या सोमया जेसू तुका आमी आराधन करता, तुका स्तुती करता, तुजी महिमा आमी गायता. ह्या वेळा तुजे समोर थिंबेर आमी सरपडल्या. तुजी खुशी जाणा जावंक तूं आमकां शिकयताय आनी त्या खुशे प्रमाणे आमकां मागोवंक तूं आपयताय. मोगाळा जेजू तूं जावन आसाय सर्वोर्तो अपरिमीत मोगान भरलोलो. आमच्या जिविताचे सगळे संकश्ट, आमच्या जिविताची सगळी आशा, आमच्या जिविताचें सगळेंच जाणा असो तूं सर्वेस्पर देव. तुजे मुखार आमी सरपडता, तुका आराधन करता, तुजी स्तुती गायता आनी म्हणटा हरगां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. 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 स्तुती तुका सोमया जेजू. स्तुती तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. हर्षितां तुका सोमया जेजू. हर्षितां तुका सोमया. जय जय तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया. जय जय तुका सोमया जेजू. 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 जय जय तुका सोमया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन 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 स्वादीक सक्रामेंता. हांवें कंतार गायता आनी म्हजे उपरांत तुमी गावचें. कोणाक दिंबे घालूंक साध्य जाता तांणी दिंबे घालची, कोणाक दिंबे घालूंक कश्ट मारता तांणी बसचें आनी सोम्याक आराधन करचें. ऐका. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. गावया. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्ती मोणा कालथ्या काळजा करताव तुका नामा. भक्ती मना कलत्या काळजा करता तुका नामा. करताव तुका नामा. करता तुका नामा. आराधन सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्ती मोणा कालक्या काळजा करता तुका नामा. करता तुका नामान. करता तुका नामा. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो. ग्रास तूं आमचो आमच्या आत्म्याचो. गावया. जिविताचो उंड तूं आमकां मोगाचो. ग्रासो व्हरतो आमच्या
आमच्या आत्म्याचो तुझो सांगात शेताव तुझी कृपा लालेताव तो सांगात आशेता तुझी कृपा लालेता हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अत्रेकताव आराधना स्वाधी सक्रामेंता आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता स्वाधी सक्रामेंता भक्ती मना कळत्या कळसा करता तुका नामान करता तुका संसारा सोऊस वाटू काळोख जावडाव सो समाधाने सो प्रकाश वांकूं सो संसारा सोऊस वाटू काळोख जावडाव सो समाधाने सो प्रकाश वांकूं सो तुका मेळोंका शेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळोंक आशेता आत्मीक सकत लालेता हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता आराधन स्वामी सक्रामेंता गलत्या मौना गलत्या कळसा करता तुका नामान करता तुका आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता आराधन 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 स्वाधी सक्रामेंता भक्ती मौनान कलत्या कळसा करता तुका नामान करता तुका नामान जेजूक आमी आराधन करया तो सर्गीचो आमचो देव सडवंदार संवसाराक आमकां मेळोवंक आयिल्लो आमचो इश्ट सर्गांतल्यान आमकां मेळोवंक आमच्या जिविताच्यो गरजो समजोवंक आनी आमचे गतींत जियोवन आमचे कश्ट जाणा जावंक आयिल्लो आमचोच मोगाचो सोमी ह्या एवकरिस्ता रुपी आमचे थंय आसा आमकां समजूंक सकनातलो तो सोमी न्हय आमचे कश्ट जाणा जावंक सकनातलो तो सोमी न्हय आमचे अत्रेक जाणा जावंक सकनातलो सोमी न्हय पवित्र पुस्तक म्हणटा आमची मागणी आयकूंक सकनात सोडले ताचे कान केप्पे जावनात दीस रात आपणा लागीं बोब मारतल्या आपल्या सेवकांक तो नीत करन तो बरें करन दिवचो ना घी सामादेवाच्या सुवार्थेंतलीं उतरां देव मनशा कुळाच्या रडण्यांक खाण दिता मनशा कुळाच्या कश्टांक तो स्पंदन करता मनशा कुळाचे कश्ट हाक बोब मार तो आयकता आनी तांकां कुमोग करूंक लागीं आसा म्हणलें आमी समजत हांव आमी फकत ताची खुशी जाणा जावंक जाय आमी फकत ताच्या कुशेक खालती मान घालूंक जाय इतलेंच कित्याक देव आमकां दिसनातलीं वर्ती देणी आमकां दिता म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां बसयता पवित्र पुस्तकांतलीं थोडीं गडीत मोगाच्या भावनान पयली न्हू जर तर आमी पळयल्यार
देव मनशाकुळाची आशा जाणा जाता म्हणलें आमी समजत हांव. जेन्ना अब्राम आपल्या पुताक बली पेटोवंक म्हणून थंयसर दोंगराक भायर सर येतना पूत म्हणटा, पप्पा बली पेटोवंक लांकडां आसात, सुरी आसा, पूण शेळी खंय आसा? आपल्या काळजांत आपणाच्या पुताक बली पेटोवंक आसा म्हणून कळीत आसल्यार अब्राम कितें जाप दिता? पुता शेळी देव फावो करतलो. देवाची खुशी जाणा जावंक तो प्रयत्न करता आनी त्या आल्तारार या त्या सरयेर आपल्या पुताक बांदता आसतना ताचें काळीज कुडकें जाता तरी देवाची खुशी करूंक फुडें सरता आनी आपली तालवार उबारतना देव ताचें मागणें आयकता आनी म्हणटा, तूं म्हाका भियोन चलताय म्हणून हांव जाणा, म्हजी खुशी करूंक तूं जाणा आसाय म्हणून हांव जाणा. आनी तक्षण थंयसर एका बोल्याक शिरकल्ली शेळी थंयसर पळोवंक मेळटा आनी ती बली भेटयता आनी देवाच्या कुशेक खाल जाल्ल्याक देव अब्रामाक जिवितांत कितें आशा आसा तें सगळें तो दिता, तें सगळें तो दिता. लांब आवक ताका दिता, ताच्या भुरग्याच्या उदेशींसून तोच समाधान दिता, ताच्या भुरग्याक ताच्या माय गांवांतली बरी सैरीक ताका फावो जाता. ताच्या उतर प्रायेर ताका तिरस्कार मेळना अब्रामाक. कित्याक? देव देवाची खुशी करूंक अब्राम ताणेलो, देवाची खुशी करूंक अब्राम तो आशेलो. देखून मोगाच्या भावनान बेनिनो, जो कोण देवाची खुशी करूंक अत्रेकता ताच्या काळजाची मागणी देव आयकता, ताच्या काळजाची मागणी देव आयकता. देवाक आमी खालत्या काळजांत सोदूंक जाय. आमी पळयता जेन्ना मुरी म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची चरण दाशी, ताच्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी मुरयेच्या जिवितांत कितें घडटा आमी जाणा जावं तीच सांगता, सर्वेस्परान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. जर हांव आनी तुमी देवाची खुशी करूंक पेसाडटा, आमी मागची ल्हानशी मागणी ताका सुदारसूंक जायना गी. देवी ल्हान मागणी न्हय मोगाच्या भावनान बेनिनो, ताच्या की वर्ती देनी दिवंक खुशी व्हरता आनी सकता म्हणलें आयच्या दिसा ह्या पवित्र येवकरिस्ता मरिफातावन देव आमकां सांगोंक आशेता, देव आमकां सांगोंक आशेता. देवाची खुशी करची म्हजे जिविताचो उद्देश म्हणटा सांत पावलो. देवाची खुशी करूंक हांव अत्रेकता म्हणटा सांत पावलो. रोमांगरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 12 वाक्य 5 थंयसर सांगता, देवाची खुशी करूंक. देवाची खुशी कितें म्हणून समजून घेया आनी तुमी देवाची विस्तार देणी जोडूंक पावतल्यात. देवाची खुशी कितें म्हणून समजून घेया, कित्याक देवाचें विस्तार देणी समजून घेवंक तुमी जाणा जातल्यात. तर मोगचनो त्या देवाक आमी अर्घां देवया, स्तुती करया, ताच्या कुशेक आमकां आमी समर्पण करया आनी म्हणया, तुज्या कुशेक हांव खाल जाता, समर्पण दिता, सगळोच तुका दिता, सगळोच म्हाका सडवंदराक हांव समर्पिता म्हूण आमी सांगया. आनी आमच्या जिविताची हर एक मागणी, हर एक करणी त्या मोगाच्या सोम्यात आमी दवरया. सर्व आमी बसया, सोम्याची स्तुती करून सोम्याच्या कुशेक काल जावच्याक सोम्याचो आदार आमी मागया. म्हजी खुशी नहीं जेजू, तुझी खुशी जेजू. म्हजी खुशी नहीं जेजू, तुझी खुशी जेजू. हांव कांयच नहीं जेजू, सर्वच तूं जेजू. हांव कांयच नहीं जेजू, सर्वच तूं जेजू. म्हजी खुशी नहीं जेजू, तुझी खुशी जेजू. हांव एक भक्त, तूं सर्वशक्त जेजू.
भक्त तू सर्वशक्त जेसू अस्कत हाव बळवंत तो मजा जेसू अस्कत हाव बळवंत तो मजा जेसू हांव एक पाकी तू म्हजो रक्षक जेसू हांव एक पाकी तू म्हजो रक्षक जेसू पिडेन म्हज्या तो गुण कसो वैस जेसू पिडेन म्हज्या तो गुण कसो वैस जेसू म्हजी खुशी न्हय जेसू तुजी खुशी जेसू म्हजी खुशी न्हय जेसू तुजी खुशी जेसू हांव कांयच न्हय जेसू सर्वस तूं जेसू हांव कांयच न्हय जेसू सर्वस तूं जेसू म्हजी खुशी न्हय जेसू तुजी खुशी जेसू म्हजी खुशी न्हय जेसू तुजी खुशी जेसू गेसेमनी मोळ्यांत जेसून मागलें म्हजी खुशी न्हय बापा बगार तुजी खुशी जावं देवाची खुशी जाणा जाता आसतना देवाक आमचें काळीज उक्तें करता आसतना देव आमची मागणी आयकता देवाक आमचें काळज उक्तें करी जे तर देवाची खुशी आमी जाणा जाय जे तर मोगाच्या भावान भयणीनो आमचें थंय एक कालतें काळीज आमी रोसूंक जाय दावीद राय म्हणटा म्हज्या अपराधांतलो म्हाका पयस कर सोम्या म्हजे थंय आसलेले गुण हांव तूं पयस कर जेन्ना आमी सोम्या थंय सर पडोन वेतांव थवळ देव आमकां आमची मागणी आयकता देखून आमी आयकता इजायाच्या पुस्तकांत देव आमची मागणी आयकना कित्याक म्हळ्यार आमचें ताचें मुखामोळू आमच्या पातकांनी लिपयलां ताचें मुखामोळू आमच्या पातकांनी लिपयलां पातक जावन आसा एक अडकळ मोगाच्या भावनान भयणीनो देवाची खुशी समजून घेवच्याक एक अडकळ देखून आमी देवा लागीं मागोंक जाय देवा लागीं आमच्या पातकांच्या बक्षण्या खातीर मागोंक जाय पापा बेनेडिक्ट 16 आपणाक भेटोंक आयिल्ल्या लोकांक उद्देशून अशें म्हणटा देव पातक्यांच्या परतवणे खातीर तो राखून रावता आनी आपणाची खुशी समजूंक तो प्रयत्न करता देवान दोरी सोडल्या म्हणून आमी समजोवचें न्हय भगार देव दोरयेच्या आनी एक कुशीन धरन मनशाच्या परतवणे खातीर तो राखून रावता देवाची सोंसणेकाय इतली अगाधगी तो मनशाच्या फाटी परतवणे खातीर मनशाच्या बरेपणा खातीर तो राखून रावता आनी नव्यो वाटो सोदता म्हणटा पवित्र पुस्तक देव नव्यो वाटो सोदता देव आमकां साध्य जावच्यो नव्यो वाटो सोदता जर एक वाट कश्टांची तो सुलाबायाची वाट दिता आनी ताचे ताण येवंक आमकां प्रयत्न करता हांव ह्या फिरगजेक येता आसतना हांवें किन्नी गोळी ताण येवचें म्हणून हांवें चिंतलें पूण वो थंय अर्द्यार येता आसतना दुसरीच वाट दाखयता एका द्वारांतल्यान पळय इल्लेशें उणें किलोमिटर 24 किलोमिटर दाखयता हांव भितरल्यान आयलो नवोच रोड येदोळ म्हणसर हांव जल्मात हांव तो रोड हांवें पळोवं ना पूण तें GPS आमकां दाखयता म्हजी खुशी हांवें पयलेंच सांगल्या म्हजी खुशी अशी ती ताची खुशी GPS सगळें दाखयलें हांगासर बस स्टँडाक भायर पडलें हा इतलें लागीं आसा मुगाच्या बाबान भयणीनो आमी जायते फावटी लांब वाटो अशीर वाटो खंय खंय शिरकोण हेच्यो वाटो आमी सोदता पूण देवाक आमकां बाचाव करच्याक सुलाबायाच्यो वाटो कळीत आसात म्हणलें आमी विसरन सोडता देव आमकां अदीक सुलाबायाच्यो वाटो ल्हानांतल्यो ल्हानो वाटो आमकां कश्टतल्यांक दिता जर एकल्या व्यक्तीक चड धांवोंक जाता चड धांवणेची वाट तो दाखयता
जर एक व्यक्ती अस्कत आसा तो अस्कत मनशाक मोठवी वाट दाखयता. आमी पळयता थंयसर जेजू सांगता उमकळलो तो चोर निमाणे मोठवी वाट फकत 2 मिनटाची वाट. ताणें म्हळें सोमिया तुज्या राजांत भितर सरतना म्हज्या पापयाची उडास कर आनी आजच तूं सर्गा राजांत म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलो. देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो फकत आमी ताच्यो वाटो समजून घेवंक जाय. ताच्यो वाटो समजून घेवंक जाय आनी ताच्यो वाटो समजचे तर आमच्या दोळ्यांक दांपलेलें तें दांपण आमी काडून उडोवंक जाय. आनी हें दांपण जावन आसा मोगाच्या भावनान भयणीनो पातकासो काळोख. पातकासो काळोख जायते पडी मोगाच्या भावनान भयणीनो पातकासो काळोख आमकां मुकली वाट दिसना अशें करता. इजाया प्रवाच्या पुस्तकांत आमी हें समजत हांव एक दांपण आमचे मुखार घालता आनी आमी खंयच्या कुशीन चमकत जाय बऱ्या कुशीन चमकत जाय तें आमकां कळना कित्याक तो देवसार असल्या दांपणे मळीफात आमची वाट सुकयता. म्हणून देव आपल्या पुता जेजू मळीफात हें पातकाचें दांपण काडूंक शकता आनी सारकी वाट तो समजूंक शकता. देखून आमी एका आईन वेळार जिविताच्या विविध घडितांनी कितें करी जाय म्हणून समजनासतना आनी तो वळो म्हणटा तो बरयणार सर्गाक तुजी दीस लाय आनी तो तुका बरी वाट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. सर्गाक तुजी दीस लाय आनी तो तुका बरी वाट दाखयता. जर आमची दिश्ट सोम्याचेर आसा तो खंडी जावन तो आमकां बरी वाट दाखयता. पवित्र पुस्तकान जायतीं घडिता मोगाच्या भावनान भयणीनो जेन्ना सांपेद्रूची दिश्ट जेजूचेर आसली तो त्या वादळा मदें त्या लारा मदें तो उतरोंक सोंकलो आनी जेजू सरशीं तो आयलो. पूण लागीं लागीं वेतना ताची दिश्ट तिशीनिशीन जाली आनी संवसारीक कुशी दिश्ट ती गेली आनी तो बुडोवंक लागलो आनी म्हणालो सोमिया हांव बुडतां. आनी जेजून कितें म्हळें म्हजे वेली दिश्ट कित्याक काडली उण्या बावार्थाच्या सतमान आनी तक्षण हात धरता आनी ताका उखलता. हेंच मोगाच्या भावनान भयणीनो आमची दयाची दिश्ट आमची काकुतीची दिश्ट सोम्यांत हांव आमी जोडूंक जाय आनी आमच्या पातकाचें बोक्सांनी आमी मागोवंक जाय. देवाची खुशी जाणा जावच्याक आमच्या पातकांतलो नितळ कर म्हूण आमी मागया. आमची अस्कत काय सोम्या मुखार वळखून घेवया. जायते फुटी जावं पुरो आमच्या अस्कत काय निमती सोम्याक आमी विसरून गेले हांव सोम्यांत पयस गेले हांव तर सोम्या थंय फाटीं येवया आनी ताच्या मोगांत परत लिपोवन सोम्याची कुशी जाणा जावं हांव आशेतां ती आशा सोम्याची आशा गी म्हूण समजूंक आमी प्रयत्न करया. आनी जें कितें तुका जाय तें सगळें देव तुका दितलो. देखून सोम्या लागीं आमी मागया आमच्या पातकांची दूख धरया. बोगस म्हाका सोमिया बोगस म्हाका सोमिया बोगस म्हाका सोमिया बोगस म्हाका सोमिया बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका सोमिया हांव एक पातकी हांव एक पातकी हांव एक पातकी हांव एक पातकी म्हजेर दया दाखय काकूत तुजी दाखय बोगस म्हाका सोमिया बोगस म्हाका सोमिया बोगस
म्हाका सोमिया बोगस म्हाका सोमिया देवाची खुशी करचें म्हज्या जिविताचो व्हडलो संतोष आनी हेंच जावंक जाय म्हज्या जिणेचो उद्देश. जेन्ना पवित्र पुस्तकांत जायत्यांक जेजून आपडलें तांकां गूण केलें आनी ताची खुशी कितें म्हणून तें समजलें. हांवें तुका कितें करी जाय म्हणून तूं खुशी व्हरताय. ताणें त्या कुरड्याक विचारलें. हांवें तो कुरडो म्हणटा सोम्या हांवें पळयशें कर, हांवें गूण जायशें कर, हांवें म्हज्या मोगाच्या मनशां लागीं वचचें कर, हांवें हो संवसार पळयशें कर, म्हज्या जिवितांतलें उणेंपण पयस कर तो म्हूण मागता. आनी जेजू कितें म्हणटा तुज्या खुशे प्रमाणें जावं. आमी देवा लागीं विचारतना देव आमकां जायतेपणी जायतें दिता. सोम्यान आमकां फाटल्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां देखून ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. 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 अर्गां आनी होगळाप तुका ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुजें हाजीरपण आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां आनी होगळाप तुका ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुजें दैवीकपण आमचें थंय फांकयल्ल्या खातीर, अर्गां आनी होगळाप तुका ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमकां तुज्या मोगांत वडल्या खातीर, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत मेळच्या त्या भलायकेन आमकां भरिल्ल्या खातीर, ह्या पवित्र सक्रामेंता मरिफात आमच्या जिविताचो सांगात तितून जाल्ल्या खातीर, ह्या पवित्र सक्रामेंता मरिफात आमच्या कुडीची भलायकेतून जाल्ल्या खातीर, ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या येण्या मरिफात आमकां आमचें बळ तूं जाल्ल्या खातीर, पवित्र उंड्या आनी वायना मरिफात आमचें आत्मीक पोशण जाल्ल्या खातीर, पवित्र येवकरिस्त मरिफात आमचें थंय सदांच तुवें रावल्ल्या खातीर, पवित्र येवकरिस्त मरिफात आमची खुशी तुवें समजून घेतल्या खातीर, पवित्र येवकरिस्त मरिफात आमच्या पयनाचो सांगाती जावन आमचे सुवें चल्ल्या खातीर, पवित्र येवकरिस्त मरिफात आमच्या मोगाच्या मनशांक तूं समजल्ल्या खातीर, जिविताच्या कश्टा नसता वेळा कश्टा आकांता वेळा तूं आमचो सांगाती जावन आमकां धैर्य दिल्ल्या खातीर, जिविताच्या विविध घडीत आनी तुजो आमकां सांगातपण दिल्ल्या खातीर, जिविताच्या संकश्टांत तूं तुजो बरवशान आमकां भरिल्ल्या खातीर, बऱ्या दाक्तेरा मरिफात आमकां बरी भलायकी तुवें आमच्या पिडेचिड्या वेळा दिल्ल्या खातीर, अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान फावो केल्ल्या खातीर, आमच्या कुटुंबाच्याक बरेंपण तुवें केल्ल्या खातीर, आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा बरो संबंद दवरूंक आसा केल्ल्या खातीर, आनी आयच्या दिसा नोवेना घेवन तुजें आराधन करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर, भगवंत सूद तात देवा मरिफात आमकां आमची मागणी तुवें स्विकार केल्ल्या खातीर, अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. देव आपोवण्या पासून मागतना जायते याजका मरिफात आमची आत्मीक जिणी तुवें फळादीक केल्ल्या खातीर, आमच्या कुटुंबा मरिफात आमच्या कुटुंबांतल्या सबार याजकां धर्मिका मरिफात आमच्या कुटुंबाक तुवें बरेंपण केल्ल्या खातीर, पवित्र सभेंत पवित्रपणाक बरोवंक तुज्या देव तुज्या विविध अस्कत मनशांक तुज्या कृपेन भरलेल्या खातीर, तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची कुणा जावंक तुज्या आत्म्याक पवित्र सभेच्या वडिलांचेर तुवें फाटयल्ल्या खातीर, आमच्या भगवंत पाप सेबाक आमच्या मनशापणान भरलेल्या पाप सेबाक आमकां फावो केल्ल्या खातीर, आमच्या गरजांक आमच्या आत्मीक समस्यांक स्पंदन करच्या आमची गवळ्या बापांक आनी सर्व याजकां पासत आमच्या पासत आनी मागच्या आमच्या सर्व धर्मीक भावा भयण्यां पासत धरबेते अंतर आसच्या आमच्या सर्व सेमिनारिस्ट आनी धार्मीक भयण्यां पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मिसांव गांव आनी तुजें मिसांव काम करच्या सर्व मिशनरी पासत अर्गां आनी
होगळाप तुका सोम्या जेसू अर्गानी होगलाप तुका सोम्या अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू अर्गानी होगलाप तुका सोम्या अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू 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 सोम्या जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू मोज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजान तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू म्हज्या काळजान तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू काळजान आनी निमाणे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोम्यान आमकां आपडच्याक आमच्या काळजाची आशा ताणें जाणा जावच्याक आमी मागया आमच्या सर्व त्या सवां पासून आमी मागया जायतीं त्या सवां आतां पाद्र्याबाण वाचलीं ह्या त्या सवां पासून आमी मागया कितलींशीं जाणां पिडेसता फकत सोम्याच्या एका आपडण्याक त्या तळ्या लागीं बसलेल्या 38 वर्सां तावन बसलेल्या त्या तोंट्या मनशा बरी कितलीं जाणां आमची पिडेस्त बाबा भयणी सोम्याच्या फकत एका आपडण्याक राखून आसात कॅन्सर पिडेन कुस्टोवच्या आमच्या बाबा भयणीक विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या आमच्या बाबा भयणीक कश्टतल्या तापान न्हिदलेल्या त्या पेद्रूच्या सासूमांयक गूण केलें तशेंच विविध रितीच्या तापान मलेरिया जावं पुरो टायफॉयड जावं पुरो आनी कितें फ्लू ताप जावं पुरो आनी कितें H1N1 आनी कसले कसले ताप आधुनीक दिसांनी आसात मनीस कंगाल जाला पयशे आस्पत्रेक घालन मनीस कंगाल जाला सर्व पिडेस्तांक जर कोणें म्हणी शेजारा पिडेस्त आसात हांतुळणार आसात कश्ट काडूंक पिडा सोसूंक कश्ट जातात तसल्यांक सोम्याच्या पांयां तळा जशें लोकांनी हांतुळना समेत जेजू आसलेल्या घराच्या बोवारी हाडलें पिडेस्तांक ह्या पिडेस्तांक सोम्याक आपडच्या खातीर आमी मागया कुडीच्या विविध समस्यांक बली जाल्ल्या आमच्या सर्व बाबा भयणी पासून आमी मागया जावं पुरो विपरीत पिवोणें सोडूंक आशा आसा पूण सोडूंक मोणें ना सोडूंक तो देवसार सोडिना अशें विविध रितीच्या ड्रग्स आनी आमाल पिवोणें धुम्रपान आनी असले समस्ये लागले 1000 जाण आसात आनी असल्या युवजनां जावं पुरो थोडेपणी भुरगीं जावं पुरो कुटुंबाचे वडील जावं पुरो असल्यांक सोम्याच्या आपडण्याची गरज आसा आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजूक आमकां जेजूक आपडची गरज आसा आमी मागया कितलीं कुटुंबां मोगाच्या भावनान भयणीनो ना समाधानान आसात गोवा बैले मध्ये ना समाधान नानांच्या ललाणच्या संगतीक ना सोसणीकाय कुटुंबांत समस्ये डायवर्स विच्छेदन एकामेका मोग करता म्हणून बसयल्लीं एकामेका लागड काडून मुखार सरलें तितून मुसर पावल्यात एकामेका रागान कडकडतात असलीं कुटुंबां आसात जिवीशी मारूंक एकामेकाचें मरण आशेवची कुटुंबां आसात आनी असल्या जोड्यांक सोम्याक समर्पया देवा मुखार देवाची खुशी कितें म्हणून तांच्या जिवितांत समजून घेवच्याक ना समाधान जाल्ल्या कुटुंबां पासून आमी मागया देवान तांच्या जिवितांत तांच्या लग्ना जिविताक आपडची गरज आसा आमी मागया भुरग्यांचें देणें आशेवच्या खाजरी जोड्यां पासून बळये फिरगजेंत आसतना 17 वर्सां तावन भुरगें नातलेल्या एका कुटुंबाक भुरग्याचें देणें फावो केलें देवाचें विशेश देणें
हांवें एका फिरगजेंत आसतना भुरगें नासलेले लागता आनी एक भुरगें एडॉप्ट केलें पूण त्या उपरांत देवान तांकां 2 भुरगीं तांकां देवान फावो केलीं. देवाक आसाद्य जावचें कसलेंच ना, ताची सुकुशी कितें म्हणून समजोवचें मात्री गरज आसा. आमी पळयता अब्राम जेन्ना ताका भुरगें जावना देखून तो हागारा मरीफात भुरगें जोडूंक तो प्रयत्न करता. पूण जेजू म्हणटा म्हजी कुशी तूं समजोवनाय, तुज्याच बायल सारा तावन तुका भुरग्याचें देण्या उला भशेन करतलो. आनी पळया थंयसर उतर प्रायर सारा गर्भेस जाता, एका पुताक प्रसूत जाता. देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना. जर आमच्या मतीन खंयचें मनीस जोडें भुरग्याच्या देण्या पासून अत्रेकता. किर्तन 130:7 म्हणटा भुरगें सर्वेस्पराचें दान, कुशीचें फळ ताचें दान. भुरगें सर्वेस्पराचें देणें भुरग्याच्या देण्या पासून आशेवच्या काजरी जोड्या पासून आमी मागया. कुटुंबांतल्या समाधाना पासून मागया. कितलीं कुटुंबां आस्ती खातीर आनी विविध ल्हानशा संगती खातीर झगडन एकामेका पयस आसात. भावा भयणी मदें ना उलोवणें, भावा भयणी मदें चलता झगडें, सगळें एक कुरुक्षेत्र जाता. पुठाम मुगाच्या बाबाणान भयणीनो, सोम्याच्या आपडणेची म्हाका गरज आसा. फकत ताच्या आंग वस्त्राक आपडल्यार पुरो, हांव बरी जातलीं. त्या स्त्रीयेन चिंतलें आनी तिणें आपडलें आनी ती बरी जाली. छत्रपती म्हणटा सोम्या तुवें म्हज्या घरा भितर येवचें फावो नाय, बगर एक उतर सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. थंयसर विधवीचो पूत मरण पावलो आनी फकत सोम्यान त्या तुंबाक हात लायलो, खांदेली रावले आनी म्हळें पुता उठ. आनी तो उठलो, जीव जालो. देवाचें आपडणें, सोम्याचें आपडणें जिवितांत विस्मितां करूंक शकता. आज तो सुस्कोमी म्हाका आनी तुमकां मोगाच्या भावणान भयणीनो ह्या जगा मरीफात आपडटा. ह्या जगा मरीफात आपडटा. तुमच्या माथ्यार आपले तकलेर हात दवरून तुमच्या कपलार तेल माकून तो जेजू आपडटा. आनी तवळ आमी म्हणया आपड जेजू म्हाका आपड. आमलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तें लाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पिडेस्त स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडलें, कश्ट लेख तुवें बरें केलें. भावार्थान सोम्या हांव तुका आज आपडटां. ह्या जगा मरीफात तूं म्हाका आपडताय आनी तुज्या ताळ्याक हांव कान दितां. आपड जेजू म्हाका आपड. आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गूण कर जेजू म्हाका आपड. आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड. आपड जेजू म्हाका आपड. आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. कर जेजू म्हाका गूण कर. जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडलें, कश्ट लेख तुवें बरें केलें. पिडे स्त्रिये तुका भावार्थान आपडलें,
हांव तुका चोव्या पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा भोंवता हांव तुका सोम्या पडटा पांयां तळा तुज्या पडटा सोमिया जेजू तळ्याक म्हज्या कांदी सोमिया जेजू तळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी धनिया जेजू माग्या गुमान तूं दी खुरपेची सर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी खुरपेची सर जिनयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी आपड जेसू म्हाका आपड आमोलिक्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपड जेजू म्हाका आपड आमोलिक्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी धनिया जेसू मागण्या गुमान तूं दी सोमिया जेजू तळ्याक म्हज्या कांदी सोमिया जेसू तळ्याक म्हज्या कांदी खुरपेची सर जिनयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी खुरपेची सर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी आमी दिंबी घालया खुरपेची सर जिनयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी आमी करचें हर एक मागणें हर एक प्रार्थन तुज्या कुशे प्रमाणे साम दी आमच्या जिविताच्या हर एक कश्ट आकांतांनी तुजी कुशी समजून घेवचें उदार काळीज म्हाका तूं दे आमच्या जिवितांत खंयची वाट धरचें म्हणून आमी समजनातले दाळा तुजी जाणवाय सोदूंक देवा म्हाका जाणवाय दी आमच्या जिविताच्या हर एक घडीतांनी तुजी कुशी सोदूंक तुजी कुशी पाळूंक मोगळाचे सो तुजो आदार म्हाका दे आमेन सोम्याचें बेसांव घेवया ताची कुशी आमच्या जिवितांत तो जारी करूंक आमी मागया ये द्यावडा सक्रमेंता साष्टांग नमन करूया
सत्विश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पोता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमेना वरता आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडमण सफळ संस आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. तुजी खुशी कितें म्हणून आमच्या जिवितांत समजण घेवच्याक आनी त्या कुशे प्रमाणे आमचे जिवीत मांडून काडच्याक आनी तुज्या कुशेचें आनी तुका कितें बरें दिसता तें आमी मागोवंक फुडें सरूंक आमकां तुज्या दैवीक सक्तेन बर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या ससना. आमेन. उबे रावया. मोगाचेनो आमी सवंकवेच्या ह्या जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. प्रत्येक जेवणाच्या दिसा हें जेवण आमकां वदक सोन दिलां. ग्लेन डिसोजा ताच्या 35 वर्सांच्या आयचो जल्मा दीस. ह्या संदर्भार ताच्या कुटुंबाचे USA तावन सगळे नॉन वेज जेवण तांचे सांगाता रॉन जॉयलिन कुटिनो विन्सेंट क्लॉटी डिसोजा तशेंच सिसिलिया तिने ह्या भयणीने जेवण आमकां आयच्या दिसा लाभोवंक कारण करता जावन आसात. तांचे खातीर एक घडीभर आमी मागया. आनी हें जेवण आज तयार केल्ल्या सांजूद वाड्याचो गुरकार प्रतिनिधी वाड्याकारां खातीर एक घडीभर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आयचो परत व्हरतो दीस तुवें आमकां फावो केलोय. तूं आमचे सांगाता आसाय. आज प्रत्येक जावन तुवें दिल्ल्या आमकां दैवीक अनुभोगा खातीर आमकां केल्ल्या बरेपणा खातीर आमचेर वतल्या आशिर्वादां खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका दिनवासता. बापा आमकां कितें बरें आसा तें तुका कळीत आसा. आमी मागल्याचें की सडीत उंचलें आमकां गरजेचें आमच्या दिसपत्या तूं जिवितांत तूं दिताय. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुका आमी अर्घ दिता. तुजो उपकार आमी बावरता. आमच्या दिसपत्या जिवितांत तुजी खुशी करूंक तुज्या कुशेक खालती मान घाल. तुजो भाव तुजी बहीण जावन जियोंक आमकां करपा दी आदार दी. आमच्या समकराच्या ह्या जेवणाचे तुजे आशिर्वाद आवत. हें जेवण तूं पवित्र कर. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा हें जेवण आमकां वदक सूं कारण करता जाल्ल्या ग्लेन डिसोजा आमच्या भावाचेर रॉन जॉयलिन विन्सेंट क्लॉटी सिसिलिया ह्या भाव भयणीचे आशिर्वाद आवत. तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी तांकां प्रतिफल दी. बेसांवांनी बर तांच्या बिझनेसाचेर तांच्या दिसपत्या जिविताचेर आशिर्वाद आवत. हर एक संगती तांच्या जिवितांत तुज्या कुशे प्रमाणे मांडावळी प्रमाणे चलोवन वर सदांच तूं तांकां राख आनी सांबाळ. हें जेवण तयार केल्ल्या जूद वाड्याचो गुरकार प्रतिनिधी वाड्याकारांचे तांच्या कुटुंबाचेर बेसांवां घाल. तांच्या वावणटीचो फळो हें जेवण तयार जालां. तांच्याय बऱ्या मना बेसांवांनी बन सदांच तूं तांकां राख आनी सांबाळ. हें जेवण आमी सांगात जेवताना आमकां आत्मीक घटाय दी. कुडीची बरी भलायकी दी. आनी त्या मरीपात आमी दिसपते तुज्या कुशेक खालती मान घाल. तुवें आमकां दिल्लें तें मिसांव जारी करूंक वावर करूंक आमकां हर एकल्याकी बेसांवांनी बर. हें जेवण जेवता आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना भुकेवच्या ताणेवच्या कश्टांच्या भोंवडाचो उडास करता. तांकांय बऱ्या मनाच्या मनशा मारीपात जेवणाची कृपा तूं लाभय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. देवान आयच्या दिसा केल्ल्या सर बरेपणा खातीर विस्मिता खातीर ताका आमी दिनवासून गावया.
तुझे कुशेक सोम्या आवाज काळ जाता तुझे कुशेक हांव काळ जाता तुझे सेवेन सदां सोम्या ती रावता तुझे सेवेन हांव ती रावता अर्घ सोम्या तुका दिता सस्नाता तूं म्हजो करताय आत्म्या सदांच रावताय मसान तुज्या बसाय तुझे कुशेक सोम्या आवाज काळ जाता तुझे कुशेक हांव काळ जाता तुझे सेवेन सदां सोम्या ती रावता तुझे सेवेन हांव तीर जाता मुखार पुत्रा सवे अंकुर मर्या आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन.